Gareth one, A5. Burga boktin somleo, gayon korun yetao, Viswas dorun yetao, baba mukar yetao. Burga boktin somleo, gayon korun yetao, Viswas dorun yetao, baba mukar yetao. Atmian sotan baba, boso kietau tuka. Atmian sotan baba, boso kietau tuka. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक ओर तुमचे सगळे आसूं. बापडीनो, आतांच आमी गायन गायला, आत्म्यान स्वतान बापा बोजूंक येता तुका. सोत उलोवप आनी स्वताक गोवाय दिवप हे जायते भाग्यो तांणी केलें. आनी कितें भाशेन आमी उगडास करता, भाग्यो जॉन बातिस्तान स्वताक ताणें गवाय दिली. जिवितान आमच्या स्वताक गवाय दिवंक आनी जेजू भाशेन सात्वीक मनशां आमी जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. हेजी गत मात उगडास करता भाग्योंत आफोन्स मारिया लिगोर, धर्म अध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री हाचें स्मरण करता. ह्याच भाग्यवंताची मोजत आमकांय मागुया. आनी मिसाचे भेटेंत कामिलो नाजरेत हाच्या आत्म्या पासत आमी मागून देवान ताका सासणेक सूख दिवचें म्हूण आमची मागणी जावं दी. जे कोण आयज आपलो वाडदीस रमता तांचेरूय आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आनी आमची पातकां ओळखून दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सगळ्या देवाक आनी तुमकां बाबा बणिलो म्हूण सगळ्यां विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हांव वचो अपराध, हांव वचो अपराध, हांव वचो अपराध. ह्या बसत भाग्य सदांच एकवार बरें सगळ्या देवताक आनी भोगतांक तुमकां बाबा बणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनत करात तुमकां तुमी मागता. सर्व देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा काळा काळाच्या गरजा प्रमाणे मनशांक वावरताची आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सभेंत नवे नवे वीर तूं उपजयताय. तुज्या धर्मदक्ष भाग्यवंत आफोसाच्या पावलांनी चलून समेस्त मनशाचे सोडवणे खातीर उर्बेन वावरूंक आनी स्वर्गा राज्यांत ताका मेळ्ळां तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी सरदाराक आनी आख्खे पोरचेक म्हणलें, ह्या मनशाचेर मरणाचें फर्मोण पडूंक जाय, कित्याक ह्या शारा विरुद्ध ताणें बाकीत केलां. तुमच्याच कानांनी तें तुमी आयकलां. तरी पूण जेरेमायसान पोरचेक असो जबाब दिलो, ह्या मंदिरा विरुद्ध आनी ह्या शारा विरुद्ध बाकीत करूंक सर्वेस्परानूच म्हाका धाडला. म्हणटोच आतां तुमी तुमची चाल आनी कर्तुबां नीट करात
आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयकात आनी तुमचेर आड नॉस्ट आपूण धाडटलो म्हूण सांगलोलें तें तो धाडचो ना. हांव तर तुमच्या हातान पडलांच. तुमकां बरें आनी नीट दिसता तें म्हाका करात. पूण एक मात मनान दवरात. तुमी म्हाका जिवेशी मारशात जाल्यार निरपराधी रगत तुमकांच, ह्या शारांक आनी ताच्या नागरिकांक बुजतलें. कित्याक हीं सगळीं उतरां तुमच्या कानार पडचीं म्हूण ती सांगूंक सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशीं धाडलां. तेन्ना सरदारांनी आनी पोरजेन याज्ञिकांक आनी प्रवाद्यांक म्हणलें, ह्या मनशाक मरण फावो न्हय. सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे लागीं उलयला. आहिका साफानाचो पूत जेरमायासाक राखतालो देखून ताणें ताका जिवेशी मारूंक पोरचेच्या आदीन करूंक ना. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. चिखलांत रोमल्यांत हात दिवून उबार. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका वाटाय. दर्याच्या लोटांतलो म्हाका निवार. लारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक सोडूं नाका. सोमदिरान म्हाका गिरासूंक दिवं नाका. पातालान म्हाका गिलूंक निर्मूं नाका. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हांव देवा गायल्लो दोलदिरो. म्हजी सरवण कर. म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखणटलो. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन कालते मनीस संतोसतले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांकलेनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. निटी खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूची किर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राज वाड्यांतल्या मनशांक म्हणलें, हो तोच स्नान दातार जुआंव मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. देखून वेजमितां ओचोऱ्यां करची पदवी ताचे सवें हुशार आसा. हेरोदियस म्हणलेले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदिनूच स्नान दातार जुआंवाक धरून बांदलोलो आनी बोणकुणीन घाल्लो. कारण जुआंव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियसाची धूव सगळे मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा कडेन ती मागी
तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें बासायलें. आवयन तिका शिकयलेले पोरमणें तिणें मागलें. स्नान जाता जुवांची तकली एका ताटान घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा खंती बरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पोंगटीक बसलेल्यांचे भिडेक पडून ताणें ती तिका दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बोणकुणींत जुवांचें शीस कापलें. ताची तकली एका ताटान घालून हाडली आनी चेडवाक दिली. आनी ताणें ती आपले आवयशी व्हेली. जुवांचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकी पिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा बिणिदो, पोतरांचेर एक खबर आयिल्ली. कॅलिफोर्निया गांवांत कोण एकल्या मनशान आर्म घेवन भितर सरून एका रेस्टॉरंटान जी कोण जेवणाक बसलेलीं तांकां जायते जाणांक 40 जाणांक जिवेशी मारली. तातूंत घोव बायलां भुरगीं आसलीं. ताचे लागीं विचारलें तेन्ना कित्याक लागून मारला. जस्ट फॉर द थ्रील ऑफ लायफ. कित्याक लागून ना, बेश्टेच मारलें अशें म्हणूंक लागलो. आमी जाणा पवित्र पुस्तकांत हेरोद जेजूक सोदतालो तेन्ना बाळक जेजू मेळो ना जातूच सगल्या 2 वर्सांच्या भुरग्यांक ताणें जिवेशी मारूंक लायले. कारण कांयच ना, पिशापण हेरोदीचें. हो आमी जाणो आमच्या वाचपानूय पयल्या आमी आयकलां. जेजूक ताचो कसलोच गुन्यांव मेळो नासलो, तरी आसतना थोड्यांनी ताका जिवेशी मारूंक लायलो. असली पिशापणां एके भाशेन आमी जायती पळयता. इनसॅनिटी ऑफ द पर्सन हे भाशेन म्हणटा. तकलेन सारकें ना असल्या मनशाची. आनी आयच्याय शुभ वर्तमानांत तसलेंच आमी आयकता. आवय आपल्याच धुयेक सांगता जॉन बातिस्ताची शीस ओ तकली कातरून एका ताटार घालूंक लायलो. And also, insanity of this person leads to the death of a holy man. असल्या पिशापणाक लागून बऱ्या मनशाक पातकान घालता आनी दुसऱ्या बऱ्या मनशाची एके भाशेन जीव काडटा. जायते फावटी अशें आमच्याय जिवितांत घडटा. कांय फावटी आमी आत धुताव पूण आमी दुसऱ्याक वायट कर म्हूण सांगलेलें आसा. जे भाशेन आवयन आपल्या धुवेक सांगलें म्हणटच दोगांय जाणां पातकी जाता. न्हयच फकत सांगला तो, पूण जे कर्तूब आदरना पळय तोय. बोथ वन हू लिड्स द अदर पर्सन ऑल्सो. चोर चोरून गेलो जाल्यार ताचे बरोबर दुसरो आसा जाल्यार वांगडी ताचो कंप्लीट तोय पातकी जाता. ते भाशेन हांगासर आयजान पळयता एकली आवय आपल्या चेडवाक वायट करूंक लायता. बाबडी असलो स्वभाव आमच्याय मदें आसा जायत. कांय फावटी आमी दुसऱ्याक उस्कायता, उलयता आनी उस्कायता आनी त्या मनशाक तिसऱ्या मनशाचेर आड घालता आनी आपूण कित्यानूच ना. हे भाशेन आमचें कर्तूब जाता. आयज आमकां असलें मन आसा जाल्यार तें काडून उडोवन एक बरें मन दी म्हूण मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचण्यार आमी तुका दिनवास जावन तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक जोय.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनेन आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक विवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थया. भोव कोनवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान भेटयतना भाग्योत आल्फोन्स आपणाचीच तुका भेटवणी करतालो. तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो भेटय आनी आमकां पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पविदार आनी सासणाच्या देवा, सरकड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूक तुजे पोरचेक पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्त संगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तो, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कश्ट मरण सोंसुकवेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणेक कराराचें रगत. पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकां दिवन वावरताची घोट परगटुया. सोनिया जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा. तुजे येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. आमी उगडास करता कामिलो नाजरेत हाची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर सोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये संगाती भाग्यन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
हो घेवन आल्फोन्सा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामका यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचें सामकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोट भाशेन अतिरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतेन सर पातकांतली सिटय, सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक गाजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. समेळ जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सुरव्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना. भोवमोगल बापा, तुवें भागयोन आल्फोन्साक ह्या वर्त्या गुटांचो विस्वासी मुणयारी करून जाणवायेन आनी उर्बेन भरलोय. ही तुजी उंच मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी सासणाच्या सासणांक तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पवित्रा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां नाडटा देवाचे उपकार. गाणं सॉंग T14. दीप्तिवंती सुलोकिनी बोडव्याची राणी दीप्तिवंती सुलोकिनी बोडव्याची राणी जल्मली सुंदरी रोज नाबितोरी जल्मली सुंदरी रोज नाबितोरी संतानांचे उदोरी सांचोकीचे गोरी संतानांचे उदोरी सांचोकीचे गोरी दीप्तिवंती सुलोकिनी बोडव्याची राणी दीप्तिवंती सुलोकिनी बोडव्याची राणी